बाबू तुम्ही आयज तुमचे लिडर पयलींचे एमजीपी त्यांच्यावर उलोवप जालें आयज तुम्ही हांगा आयले सो हय कितें सुदीन सरान कितें सांगलें तुमकां? सुदीन म्हणटा माझो लिडर न्ही रे. हय अजून लिडर मानता तुम्ही? ऑफकोर्स सारको क्लोज लिडर. सो परत तुम्ही कितें येवपाची बी कितें उलोवप तशें? ते मागीर पळया. हय बट तुमचे लिडर तांकां अजून मानता? बस ऑफकोर्स तुमचोच लिडर? एमजी पक्ष फुडें व्हरपी म्हणटा सुदीन ढवळीकर. ओके शकना सो तुमची तेच्या खातीरच तो आसा पक्ष. हय सो तुमकां अजूनय त्या पक्षा कडेन लागसाण आसा? त्या पक्षा कडेन म्हणटा संबंध सगळे कडेन आहा. हय कळ्ळें. चड लागीं कोण तुका बीजेपी आसा की एमजीपी तुमकां? काळजातले कोण शत्रू नसता, कोण दुश्मनी नसता, कोण दोस्ती नसता. बरोबर घेवन फुडें वचता. कितें आहा? ना आयज तुमी परत उलयतना आमकां दिश्टी पडले दोगूय जाण बरे संबंध तशे बरे आहा मरे आमचे. पयलीं पासून ते आमी विसरूं शकचेच ना. अरे प्रश्न बाबू करता मुरगडता धांवलीकर तशें काय ना रे, तशें काय ना. प्रश्न बाबू बरेपण कितें जावपाचें बीन आहा? ते सांगपा जायना केन्ना कितें जायत तें. तुम्ही पॉझिटिव्ह आसा कितें जावं शकता? हय हय हय. सर लास्ट एक सर फक्त हे सांगा आज सर बाबू महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर